नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। बुधवारा 5वी राज्यांच्या इलेक्शनाची घोषणा सूत्रां म्हणतात फेब्रुवारीच्या पहिल्या सप्तकांत सुरू। मार्चाच्या पहिल्या आठवड्यात रिझल्ट। गोंयांत 20 फेब्रुवारी दरम्यान गोय सरकार पेटलो कामाक। काणकोणा उमेदवारांची कास्किसावा हातघाईचेर तवडकराचेर एनसी रजिस्टर। खोताच्या कार्यकर्त्यांक जितो मारपाची धमकी। विजय पावलो पुलीस स्टेशनार। तवडकार म्हणटा असले कांयच ना। बीजेपी घालता 37 मतदारसंघांनी कॅन्डिडेट वेळी नुव्या बाणावले ना। नावेली आवर्तना आड थारिल्ले ना। पहिले लिस्ट ह्या सप्तकांत डिक्लेअर। 22 कॅन्डिडेट शॉर्टलिस्ट। आणि इसिसाचे दुबावीत हस्तक म्हणून राती धरिल्ले दोगूय इसिसा आड सलाफीचे प्रचारक। दहशतवादाकडे संबंध ना। चौकशे उपरांत पुलिसांनी पर्सनल बॉन्डाचेर सोडले। इलेक्शन कमिशन बुधवारा 5वी राज्याच्या इलेक्शनाची घोषणा करता। नॅशनल न्यूज चॅनलाच्या रिपोर्टाप्रमाण बुधवारा सांजे अनाउन्समेंट। फेब्रुवारीच्या पहिल्या सप्तकांत इलेक्शनां सुरू। मार्चाचो पहिलो आठवडो म्हणल्यार रिझल्ट। उत्तर प्रदेशाची इलेक्शनां 7 फेजींनी अशें सादारण थारता। गोंयांत 20 फेब्रुवारीच्या दरम्यान फक्त 12 वरां हातांत आशिल्ल्यान कोड लागचे पयलीं गोंय सरकाराची यंत्रणा प्रचंड स्पीडीन कामाक लागली। यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपूर आणि उत्तराखंडात इलेक्शनां आसात। 5वी राज्यांच्या वेंचणुकांची बुधवारा घोषणा जावं येता। फेब्रुवारीच्या पहिल्या सप्तकात इलेक्शनां सुरू जावपाची शक्यताय आसा। मार्चाच्या पयले सप्तका मेरेन निकाल जाहीर जातले। उत्तर प्रदेशात 7 फेजींनी इलेक्शनांची शक्यताय आसा। 20 फेब्रुवारी दरम्यान गोंयचे इलेक्शन जातले। गोंय धरून 5वी राज्यांच्या विधानसभांचो कार्यकाळ सोंपता तो असो। उत्तर प्रदेश 27 मे 2017, गोवा 18 मार्च 2017, पंजाब 18 मार्च 2017, उत्तराखंड 26 मार्च 2017, मणिपूर 18 मार्च 2017। ह्या विधानसभांचो कार्यकाळ सोंपचे पयलीं इलेक्शन जावन नव्या विधिमंडळाचो सोपूतविधी जावंक जाय म्हूण सादारण मार्चाच्या पहिल्या सप्तका मेरेन इलेक्शनाचे रिझल्ट येवकूच जाय। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। काणकोणा उमेदवारांची कास्किसावा हातघाईचेर पडली। मंत्री तवडकराचेर एनसी रजिस्टर जाल्या। मंत्री आमदार रमेश तवडकरान खंय जिते मारपाची धमकी दिली। विजय पै खोताक वावुरता म्हणून धमकी दिल्या म्हूण खोताच्या सपोर्टरांनी प्रकरण काणकोणा पुलीस स्टेशनात पावयले। तांकां खंय तवडकर आनी ताच्या कार्यकर्त्यांनी वाटेर आडायले। खोत म्हणटा कार्यकर्त्यांक कितें जाय जाल्यार वोगी रावचो ना। तवडकर म्हणटा ताणें तसलें कांयच केल्लें ना। मदीं थंय बरे 5 मिनटां गेले, फाटल्यान पयल्यार हो म्हणपा लागलो मिनिस्टरा गाडी येत म्हणपा लागलो। मिनिस्टरा गाडी येत म्हणटरी म्हाका राव 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 म्हणपा लागलो तो। खंय पावता सारकें मातशें मोण्या मातशें आयल्यान तें राव 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 म्हणपा लागलो। हांव रावलो ना थंय। रमेश तवडकर राव म्हणपा लागलो म्हाका। हांव रावलो ना गाडयेंतल्यान। गाडयेंतल्यान राव म्हणपा लागलो। हांव रावलो समजा एक थोडेसो एक मातशी 3 मिटर असो फुडें गेलो आनी तेणी परत हें केलें। तेणी म्हाका परत फुडल्यान गायली अशी। फुडल्यान गाडी गायली आनी ते 5-6 जाण कोण देंवले आनी म्हाका म्हणपा लागले हय तेगे ड्रायव्हर बी कोण आसले, ड्रायव्हर आनी तो आमगे थंयचो तो दत्ता वेळीप म्हणून एक आसलो आनी अशोक गांवकर एक आनी अशी 5-6-7 जाण कितले आसले। आनी रमेश तवडकर येयलो आनी मागे अशें करून मारूं म्हणपा लागलो। अशें करून मारूं काय म्हणपा लागलो। तांकां सांगूंक लागलो जित तूं मारा आनी उडया म्हणपा लागलो। माडून मारा म्हणपा लागलो तांकां। म्हाका कारण कोर म्हणपा लागलो थंय विजया भाशण करता म्हणपा लागलो। तूं सारके मनीस उरो आयन म्हणपा लागलो। तांकां सांगता परत सांगता माडय आनी जित तूं मान उडय म्हणटा। फुडलें आपूण वयता म्हणटा। हांवें कंप्लेंट ते रमेश तवडकराचेर दिला। म्हाका तेणी मारपाक गेलो म्हणून हांवें कंप्लेंट दिल्ली आसा। जी घटना घडल्या म्हणजे जो पुनो वेळीप खोतीगांवच्यान काणकोण येता आसतना वाटेर मंत्र्यांनी आपल्याली स्वताच्या दिव्याची गाडी आडवी घालून ताका आडोवन पुनो वेळपाक ताका जी पळय जीत मारात, माडून मारात, जिवंत मारात असले मनीस जिती उरपा जायना अशी जी धमकी ताका दिल्ली आसा ही अत्यंत लज्जास्पद गोष्ट आसा। खरें म्हणजे एका निवडून आयिल्ल्या मनशान आपलो बॅलन्स जो आसा वो इतलो उगडावपाक कोता येना। आनी राजकारणाक ज्या मनशाक डिफीट सहन करपाची किंवा आपल्यालो
पराभव मान्य करपाची. जर ज्या मनशाक ताकद ना त्या मनशान राजकारणात येवप ना अशें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. आमचे खंयच्याय कार्यकर्त्याक खंयच्याय मनशाक केसां पसून जर धक्को लागला जायत जाल्यार ताका आमी ओगी रावपाना. त्या मनशाक खंयच्यान कितें करपा जाय तें आमकां खबर आहा. आमच्या खंयच्याच मनशाच्या केसां पसून धक्को लागपाक येना. त्यामुळे म्हाका सबंद काणकोणची जनता वळखता. त्यामुळे कोण खरो कोण खोटो व जशे जशे दीस फुडें येताले तशे सगळ्या समोर येतले. त्यामुळे हांवें ताजें खूब मोठें विश्लेशण दिवपाची आवश्यकता ना. राजकारणाक त्या अशा सामान्य लोकांक वापरून घेवन तांकां बळी दिवप. इतल्या मजगतीं काणकोण पुलिसांनी तवडकरा आड ऑफेन्स रजिस्टर केला. पुलीस म्हणटा धमकी दिली म्हूण आरोपावेल्यान IPCचे कलम 341 आनी 506 खाला NC रजिस्टर केल्या. मंत्र्याक ते अटक करपाक शकनात, मात तवडकराक खंय चवकशेक आपयतले. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. बीजेपी ह्या फावट 37 मतदारसंघांनी कॅन्डिडेट घालता, मात नावेली आवर्तना आड उमेदवार घालतले काय ना ते अजून थारिल्ले ना. पार्टी वेळी नुव्या आनी बाणावले उमेदवार घालची ना. बीजेपी उमेदवारांचे पयले लिस्ट ह्याच सप्तकांत डिक्लेअर करतले. 22 मतदारसंघांनी खंय नावां शॉर्टलिस्ट केल्यात. लढोवचे ना म्हणजे आमी आमचो सपोर्ट आसतलो. वेळ्ळे आसतलो, बाणावले आसतलो आनी नुवें. म्हणजे नावेली तुम्ही लढयतले? नावेली तुम्ही बीजेपी लढय? न्ही, आमी म्हटल्यार न्ही 3 आमी लढोवचे ना. साधारण नांवां सांगल्यां, नावेली लढयतले तशें म्हणना हांवें. मंडळाच्या अध्यक्षा बरोबर उलोवन उमेदवार शॉर्टलिस्ट केल्यात म्हूण पार्टीचो अध्यक्ष विनय सांगता. फक्त 2-3 मतदारसंघांनी 2 परस चड नावां आयल्यात. ह्या हितूंतल्यान काल पर्यंत आमचे टोटल 22 मतदारसंघ जाले. येणारे 5 तारखेक आनीक 6 मतदारसंघ जातले आनी उरलेले मागीर साधारण 8 तारीख पर्यंत एकूण आमी 37 कॉन्टेस्ट करपाक केल्या. विरोध करूं ना कोणी. आज 22 मतदारसंघाचे जाले, आमचे ते कोणाचोच विरोध करूं ना. 1-2 नांवां 3 नांवां अशीं आयल्या. 1-2 मतदारसंघात सगळ्याक आमी 5 तारखेक आमची स्टेट इलेक्शन कमिटी बसतली 5 किंवा 6 तारखेक आनी ती नांवां आयल्या पळय ती व्हेरिफिकेशन जातली आनी आमी ती पार्लिमेंटरी बोर्डाक धाडटली. न्ही, पार्लिमेंटरी आतां बोर्ड कारण 6 आनी 7 तारखेक आमची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आसा. तेकाच जोडून समज पार्लिमेंटरी बोर्डाची मिटींग जाल्यार थंय आमी नांवां व्हरतले वतना. रिपोर्ट सगळो केला तो आनी तेंचे कडेन दितले 6 तारखेक. शक्यता आसा कारण फाल्यां इलेक्शन डिक्लेअर जालें जाल्यार उमेदवाराक मुवमेंट करपाक दीस थोडे मेळटले. रक्षामंत्री पर्रीकारा खाला 14 मेंबराची इलेक्शन कमिटी गोंयच्या इलेक्शनाचेर बीजेपीचो पोल मॅनेजमेंट करतली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. मोगो शिरोडेचो कॅन्डिडेट लॉन्च करता. फोंड्या सभेक अभय प्रभू मोगोन भितर सरलो. फोंडेच्या सभेन ताचे अपियरन्स जाले, मात तो शिरोडा कॅन्डिडेट म्हूण मोगोन अजून अधिकृत डिक्लेअर केल्लें ना. शिरोड्या मोगो जिखल्यार थंयच्या 1000 भुरग्यांक जॉबाक लायतलो म्हूण मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयलो. GSMA कडेन युती जाल्यार दिवचलचो युतीचो सीट खंय मोगोक. पांडुरंग रावतान ते सीटाचो नाच सोडचो. GSMAन खंय दिवचले, पेडणे, वास्को, म्हापशें मोगोक दिल्यात. मगो पक्ष शिरोडेचो उमेदवार लॉन्च करता. फोंड्या मंगळारा जाल्ले सभेत शिरोडेचो अभय प्रभू मगोत गेलो. उमेदवार म्हूण अजून ताच्या नांवाची अधिकृत घोशणा जाल्ली ना. मात शिरोडे मतदारसंघात मगोचो उमेदवार जिखल्यार थंयच्या तरणाट्यांक 1000 जॉब दितले म्हूण दीपक ढवळीकार उलयलो. तुमचो शिरोड्या मतदारसंघात जयदीप शिरोडकर म्हणजे ZP कॅन्डिडेट आशिल्लो पण अपक्ष आसा तो. हय कितें तो मोगो पक्षाच्या जवळीत आहा. कितें पण हांव कितें म्हणटा, पयरूच तो ZP म्हणून निवडून आयला, बरो काम करता. त्याने ZP म्हणून हांवें म्हजें प्रामाणीक मत ताका आशिल्लें की ZP म्हणून ताणें 5 वर्सां काम करचें, लोकां बरोबर वळख करची, आपलें कर्तृत्व सिद्ध करचें आनी फुडें येवचें. मोगो पक्ष स्वतंत्रतेच्या गोंयांत 10 वर्सांनी निवडणूक लढयता आनी मोगो पक्षाक
गोंयचें वातावरण खूब बरें आसा. सगळ्या जवळ जवळ 25 मतदारसंघांतल्यान कार्यकर्त्यांचो ओघ मोगो पक्षा कडेन आयिल्लो आसा. मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते भितर सरतात, उमेदवार म्हणूनय भितर सरतात, पूण मोगो पक्षाच्या सेंट्रल कमिटी आसा, केंद्रीय समिती आसा, त्या समितीत आमचो एक पार्लमेंट बोर्ड म्हणून येता. 3 ते 5 जाणांचो पार्लमेंट बोर्डाचे स्थापन जाता आनी पार्लमेंट बोर्डा कडेन प्रत्येक वाठारांत प्रत्येक भाशेंतल्या उमेदवाराचे एप्लिकेशन येता आनी ती एप्लिकेशन छाननी करून पार्लमेंट बोर्ड उमेदवार कोण तो ठरयता. आज पर्यंत तुम्ही कितले ठरयल्या? 14 तरी नांवां आमची आयिल्ली आसा. मगो आणि जीएसएमाची युती जाल्यार दिवचलचो सीट गोवा प्रजा पार्टीन विसरचो म्हूण दीपक पांडुरंग रावताचेर उलयलो. भाषा सुरक्षा मंच बरोबर आमी वतात आनी आमी दोगूय मेळून 28 ते 30 सीट आमी लढयता. भाषा सुरक्षा मंचा कडेन युती वचून जावना म्हणटात. जाली आमची इन प्रिन्सिपल इट इज जाली. सीट शेअरिंगा ह्या 4 दिसां बसता आमी. पण ऑलरेडी युती जाल्या तुमची? हय, युती जाली. इन प्रिन्सिपल आमची युती जाल्या. बरोबर म्हाका सांग की उसलेन तांच्यांनी हांगा रावताक प्रपोज केला भाषा सुरक्षा मंच. फाल्यां सकाळीं वर्तमानपत्र वाच, रावताचो सगळो हिशोब तुका मेळटा. आनी सांखळेन आमोणकार हें करता, सांखळेन आमोणकाराक तांच्या भाषा सुरक्षा मंचान दिल्यात, थंय कितें करता? थंय आमी ताका सपोर्ट दितले. दुसरे वटेन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचो समन्वयक सुभाष वेलिंगकारान दिवचलचो गोवा प्रजा पार्टी कडेन आशिल्लो सीट मगो पक्षाक दितले म्हूण स्पश्ट केला. ते भायर म्हापशाचो गोवा सुरक्षा मंचाचो सीट मगोक दिवपाचें थारला. शिवसेनेक दिल्ले पेडणे आनी वास्को मतदारसंघय खंय मगोक दिल्यात, मंचान क्लियर केले. गोवा प्रजा पार्टीचो अध्यक्ष पांडुरंग राऊत जीएसएमाचे युतीक दिवचले उबो रावपाचो आशिल्लो. सुभाष वेलिंगकार म्हणटा मगो कडेन युती जाल्यार दिवचलचो सीट सोडपाची तयारी दवरची म्हूण पांडुरंग रावताक कितलेशेच फावट सुरवाती सावन कळयल्ले. ही गजाल अकस्मात थारिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी विवेक प्रभू. घेऊया एक ब्रेक.